अंगणवाडी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी आपले प्रश्न घेऊन मुखेलमंत्र्याची भेट घेतली। आपण लक्ष घालतलो म्हण मुखेलमंत्री सावंतान सांगला। RDX गोवा खातीर परवरेच्यान विशाल साळगावकर आणि संजय मुनोली। अंगणवाडी संघटनेची अध्यक्ष सुनीता मुरगांवकर आज आम्ही सीएमाक मेळ्ळी। सीएमान अपॉइंटमेंट दिल्लो, सांजचो 4:30 दिल्लो, पण तांकां कितें तरी मिटींग आसा म्हणून तेंच्यांनी आमकां 12:30 आपयली। त्या प्रमाणे आमी आज हांगा कमिटी पूर्ण गोंयची येयल्ली आसा आणि त्या अनुसार आमी जे डिमांड दिल्ले ते डिमांडाचे हे आमी रिप्रेजेंटेशन सीएमाक पयली दिल्ले। ते रिप्रेजेंटेशन डिस्कशनाक घेतले आमी निवेदन आणि ते डिस्कशन करून तेतून काय आमचे पॉइंट आसा ते पॉइंट सीएमान सॉल्व करता म्हणून सांगला। मेन म्हणजे आमचे हॉनरेरियमान वाड करता म्हटलं आणि ती आमच्या हेतून एप्रिलानसून दिता म्हटलं, ह्या बजेटान घालून लमसमान वाड करता म्हटलं। आणि आमी तेंचे कडेन एक प्रस्ताव मांडला की आमची नॉमिनीन असली, नॉमिनींग ते गेले आमची कोण एक्सपायर वर्करां जाल्ली आसा तांकां बी दिवचे नॉमिनीचे पैसे, ते आमकां लमसम 3 लाख रुपया मेळटा पळय ते। आणि दुसरे म्हणजे ते नॉमिनी आमकां ताबडतोब घालून घेवचे अशें म्हणून त्यांनी सांगलें की तुमचे हे नॉमिनीचे पयलीं आपूण घालतात अशें म्हणून। एड्युकेशन पॉलिसी जी पळय आसा, एड्युकेशन पॉलिसी ती पॉलिसी आतां जुनानसून कितें तरी तेजेर उलोवप जावपाचें आसा आनी ते चेंज जातली। तेतून आमची 3 वर्सांची भुरगीं जीं आसा आमचे कडेन आतां 0 to आमी 6 years एज ग्रूप घेता, म्हणजे प्रेग्नेंट लॅक्टेटिंग मागीर फुडलो अप टू 6 years घेता आनी तांकां आमी THR ट्रायकोटा SNP दिता। ते फक्त आमचे कडेन THR उरतले आनी 3 वर्सांची वयली भुरगीं आसा ती एड्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे ती प्री प्रायमरीन वयतली। म्हणजे ते कशें कितें करपाचें ते मागीर ठरयतले अशें जुनांतल्यान सांगता। तें घातलेलें आसा 55 years जाल्या उपरांत कोणाक तर रिटायरमेंट हे घेवपाक जाय जाल्यार वॉलंटरी रिटायरमेंट घेवपाक जाय जाल्यार ते घेवंक शकता आनी तेंची कितलीं वर्सां उरल्या, समज 5 वर्सां उरल्या 4 वर्सां त्या तेजे इन्क्लूड करून सगळें कॅल्क्युलेशन करून ते ताका दिता म्हणून सांगलां। हें एक तेंच्यांनी सांगलेलें, हो बरो हें केला आनी तेणी जें कितें सांगलां तें भाई भाशेनूच आमकां सगळें सांगलेलें आसा। भाई आमकां खूब आयज भाईचो उगडास येयलो, भाईन जें कितें आमकां सांगलेलें पर्रीकर भाईन तेजें हें आतां हें फुडें आतां आयज चलयता। बट ड्यू टू पॅन्डेमिका खातीर जावंक ना, बट फुडल्या फायनान्शियल इयरान नक्कीच जे एप्रिलाच्या उपरांत तेचे सगळे विशय जे आहा ते सुटावे जातले। मॅक्झिमम तेंच्यांनी जे डिमांड केल्या ओके तितूंतले मॅक्झिमम कशें बऱ्या रितीन सोल्युशन काडप हाजेर हें आसा।